अस्तंत बंगालान गेल्ल्या गोय सशस्त्र पुलीस कर्मचाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक परत गोंयांत येवपाक रेल्वेना काल रातभर ते अस्तंत बंगालच्या रेल्वे स्टेशनार आडकून पडला। तांकां एअरलिफ्ट करून गोंयांत हाडचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत केली। Speaker sir, I would like to bring to the attention of the House IRB police personnel जे वेस्ट बेंगालाक गेल्ले सोशे एक बंगालच्या पंचायत पोस्टाक धाडिल्ले रेल्वे स्टेशनाचेर स्ट्रँडेड आहात। आमी जेन्ना IRB पर्सनलाक जॉइन करता ते नेबरिंग स्टेटीनूच तांकां घालतले म्हणून एक आमचे भितर कॉन्ट्रॅक्ट आसता। आतां ते उत्तर प्रदेशाक बंगालाक बी धाडूंक लागल्या। सो सरकारा कडेन म्हजो रिक्वेस्ट आहा की तांकां एअरफोर्स आनी नेव्हीचे विमान धाडून तरी परते हाडा गोंय काडचे। स्पीकर सर, हांव लक्ष घालून पळयता। येस तर ते रेल्वेर येवपाक गेले 11 रेल्वे मातशी डिले जाली 5 पर्यंत। ते थंयसर थोडो वेळ रावचो पडलो, थोडे न्हिदले आसतले। ते पुलीस तेच्यांनी सगळ्या पद्दतीन वयल्यान लोकांक सपोर्ट करपाक जाय। त्या खातीर बारीक सारीक विशयाचेर पुलिसांनी विजयाक कंप्लेन करचें न्ही, होम मिनिस्टर हांव म्हाका सांगचें।